फायनली आम्ही पावली नानागे थिंगा आणि वचून आम्ही मावरो मामा आणि नाना हिचोय हा हांव नका तुमकां दिसती पड जाल्यार आणि नानाय भायर सरता. नाना कितें तें तिकी पानां गायज नाना तिकी पान घेना ही आमकां हालो म्हण नाना. हॅलो बाय. गुड आफ्टरनून गायज. कशें आहाय तुमी सगळीं? सजमता हाय म्हण बरी. तेच भशेन हांव टायगर मस्सी आनी हेमदा हाय बरी. आनी गायज ब्लॉग हांव स्टार्ट करता आयज कित्याक तुमगेलो फ्रेंड सारको बिझी आयज. ओके तेका एडिटिंगाक तू स्टार्ट करता गोवा नांव काडना की तू गोवा हा खबर ना. आय सेड नो. व्हॉट यू सेड? हांव टायगर मस्सी आनी हेमदा हाय म्हणलें. गायज हांवें आयकलां हालीं हांव टायगर आनी हमादा खंय हांवें म्हजें नांव आयकोंक ना एक्चुअली गायज हांव काना घालना हालोलो हांव गायज म्हगेलें एडिटींग करता थिंगा. सो बरो आहा येस आयज आलिशा करता ब्लॉग. आयज मातशें तेणें म्हाका सोडला फ्री. आनी गायज सॉरी म्हणटा तुमकां बेबी हय बेबी एलेनोरा गेलो कम्युनियनाचो ब्लॉग मातशें लेट जालो गायज कारण न्हू म्हाका जाय ते येयलें कितें म्हळ्यार म्युजीक आहलें तुमी जाणाय कॉपीरायट येयली न्ही गो. या सो गायज पयच व्लॉग तो तुमी जाणाय आमी ते दिसा आमी एक व्लॉग कंप्लीट करून दुसरो स्टार्ट केलोलो यु नो कम्युनियनाचो. आनी मस्सी सांगलाय की फ्रॉम नाव ऑन केन्ना कितें फंक्शन आहा आमकां इवनिंग जाल्यार आमी एक व्लॉग एंड करुया म्हूण फर्स्ट यु नो एंड देन वी स्टार्ट अ न्यू व्लॉग. ते दिसा केलो तेश कोन गायज कित्याक न्हू मागीर लेट जाता आनी आमकां न्हिदपा मेळना. बट अनफॉर्च्युनेटली आमी वी डीड दॅट बट आमकां कॉपीरायट येयले म्युजिकाचे. आनी एकूय म्युजीक न्ही एकूय सॉंग न्हू लायक 10-12 सॉंग्स गायज आय गॉट कॉपीरायट 12 सॉंग्स. आनी एणे एडिट करून दिलो मुकोडे 3 o'clock. ओके 3 o'clock इन द मॉर्निंग कित्याक गायज व्हडलो आहलो तो व्लॉग नेली 3 hours लॉंग. तुमी जाणाय कोणाय फंक्शन आहा जाल्यार आनी ते बेबीगे फंक्शन न्हू ते. गायज हांवें तो व्हडलो कित्याक ब्लॉग दवरला तेंय सांगता यू नो इट्स बेबीज मेमरी तेगे लायफ टायम उरली ती. सो म्हाका कांय एडिट करपा नाका काट करूं नाका तेका लागून गायज तो हांवें व्हडलो दवरला. बट तरी आसतना गायज म्हाका म्युजीक भरपूर काडूंक पडलें आनी गायज ह्याच कारणाक लागून आमगेलो न्हू ब्लॉग तो मातशें लेट पडलो. ओके सो थँक्यू तुमकां तुमी पासेसान रावली जाय जाणांनी मेसेज घायली तुगे ब्लॉग येयलो ना. आनी येस सगल्यांक देव बरें कर म्हणटा मोग आसूं. आलिशा उलयता तुमचे कडेन हांव वयता आमगेले डिस्कोन आसूं. ओय गायज सो मस्सीन मुको दिलो 3 o'clock कितें दिलो आपणागे एडिट करून जालें तूं तुगे मातशें अपलोड कर आनी तमनील बा घाल म्हूण कित्याक तें मुगे डिपार्टमेंट. हांव एक पाट चॅक करता आनी मागीर तमनील बा घालता तें मुगे डिपार्टमेंट. ओके सो हांवें अपलोड करूंक आयलो गायज म्हाका कॉपीरायट येयलें आनी कॉपीरायट येयलें तें कितें 12 सॉंग्सांचे. सो तें कोत्ता 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 अपलोड केलो पोत्ते आनेक पाट आनेक कित्याचें येयलें मागीर कोण 3 पाट 4 पाट व्लॉग डिलीट कोन्न पोत अपलोड केला. व्हडलो ब्लॉग न्हू तो सो डावनलोड जाता गो म्हणल्यार एक वर उणें एक वर काबार जाता. या सो बाय द टायम वी अपलोडेड इट 11 जाली हिंगा UK टायमा 11 o'clock जाली. युजली 7 o'clock कोत्ताय न्हू आमी. सो 11 o'clock सो होल नायट आय वॉज अवेक ट्रायंग टू सॉर्ट इट आउट. आनी हांवें एकाय उठवना कित्याक होय टायर्ड आहलो न्हू. मागीर बाय अरावंड 8-9 o'clock उठयलें तेका म्हणल्यार जायना मरे हेंचें आजून म्हूण. सो मागीर तेका उठयलो त्या टायमा. सो सॉरी गायज जायत्यो मेसेजीस फॉरेन बरें दिसलें लायक तूं म्हाका मोग दिताय म्हण नो लाव लायक इली गायज मेसेजीस आयोल ओके काय म्हूण तेंगेलें कित्याक आयोल ओके काय म्हूण. सो या गायज 7 o'clock हय आनी 7 o'clock घालताय म्हूण जाणाय सगलीं न्हू. एवरीवन वॉज वेटिंग. सो एनीवेज वन्स अगेन थँक्यू. आनी पोत्ते म्हणटा तुमी कालच्या व्लॉगाचेर चोयलां आसतलें आमी कितें करून सेलिब्रेट केलें तें यु नो डॅडीगे बर्थडे आनी 3K. आय रियली वॉन्टेड दॅट एंड मस्सी 2-in-1 केक कातोली गायज. आमी केक खायलो ना आनी रातीको आखे मुयान केक खायली गायज. यु नो हांवें ती केक खायली न्हू आनी भायल्यान दवरलेली. एक्चुअली हांवें फ्रिजान दवरूं ना म्हाका थोडे खायले म्हणून मागीर ताळो हें जाता. हांवें काडले आनी भायल्यान दवरलेली आख्यो मुयो येयल्यो सेलिब्रेट करपाक कितल्यो मुयो केकीक. सो आखे मुयानूय खायली ती. आनी नो बट गुड आय गेव इट टू द स्टाफ. हय स्टाफाकूय दिल्ली आमी थिंगा ते पबांक. ओके उलती हाडलोली उलती हांवें खायली राती बट थोडी उरलो ती मुयान खायली. हय जालें ते भशेन यु नो बरें जालें आमगेलें सेलिब्रेशन धाकटेशें सेलिब्रेशन. बट दॅट वॉज जस्ट बिकॉज इट वॉज डॅडीगे बर्थडे आनी यु नो द 3K हॅपन्ड ऑन दॅट डे तेका लागून आमी ते सेलिब्रेट केलें. ओके बट आमी आमगे सेलिब्रेशन तुमचेय बरोबर कोत्तोली and we are going live but आमी तुमकां डेट सांगतली आनी टायमूय सांगतली. ओके maybe by today's
end of today. You want to come? We'll tell the date. Yeah. So सरप्राईज so सॉरी guys, गाईज म्हाका शिंक मारतय on 13th of June Saturday पडटा बट आमगे सेंट एंटनी गेले हेस ते दिसा न्हू सो ते सांत एंटनी हेस सो आमी ते दिसा येवपा नाय कित्याक आमकां ते दिसा फंक्शन हा एक बट आमी येतली 20 तारीख जुनाची ओके सो 20th of June we will come live. Shall we do 8:30 p.m. India time 8:30 p.m. कित्याक तुमकां रोजार बोजार करूं जाय कोणा तेस वेस कोत्ताय न्हू सो 8:30 बाय द टाइम तुमी रोजार बाकोन रेडी आसता या आनी आमगे युकेकूय आमी टायम दिता गेल्यार सगळी रांदून जेवण बिवून बसपा टीव्ही कडे 4 o'clock ओके सो 4 p.m. UK time and 8:30 p.m. India time. आणि ते हे सांग तांकां आमी कालच्या ब्लॉगाची सांगिल्लें तें सो गायज आमी गिव अवे उलयलोली कालच्या ब्लॉगाचे सो वी हॅव डिसायडेड आमी 2 गिव अवे कोत्तली वन फॉर इंडिया लायक ऑल ओव्हर इंडिया अँड वन एवरीवेअर इन द वर्ल्ड ओके कित्याक जायत लोक चोयता आमगेलो जावं कुवेत दुबय लायक US एवरी लायक सगळे कंट्रीजात चोयता सो वी वील कीप वन around the world and one in India. Okay, and the price will be £100 for around the world and £100 in India. Okay. India. And त्याचो व्हॅल्यू किती जातो गाइस मागीर आमी हे करतली कन्वर्ट करून तुमकां तो इंडिया दितले. Yeah. So it will be like around 11,000. Yeah. I don't know. Yeah. So it's gonna be like that. कित्याक चोय गाइस तुम आमकां आमकां तेश कोन करूंक जाय आसलें कित्याक आमकां इंडिया जायतो लोक चोयता आनी आमगे अराउंड द वर्ल्डूय जायतो चोयता सो वी वॉन्ट टू स्प्लिट इट ओके सो it's gonna be nice तेश कोन डिवायड केलें जाल्यार बिटवीन टू सो दॅट्स द प्लॅन आनी सांगले ते भाशेन कालच्या व्लॉगाचे गायज कमेंट घालाय आमकां आनी वी डिडंट आस्क फॉर मच जस्ट अ कमेंट टू से वॉट यू लायक अबाउट अस आनी ओ एनीथिंग लायक कितें एक लायन लेगून ओ 1-2 उतरां लेगून गायले जाता ओके नायस ब्लॉग लेगीत म्हणून गायले जाता ओके आनी जे कोण ते हेजेर कमेंट कोत्ताय तेच क्वॉलिफाय जातले आमगेले गिव अवेक ओके आमी डेली इल्लीशी धाकटीशी एक रिमाइंडर दितो तुमकां आनी हिंगाय घालतले आमी हुंयच्या ब्लॉगाचेर डिस्क्रिप्शनाक घालता हांव लिंक ओके आय विल नॉट फॉरगेट जायत पट हांव विसरता घालपा बट आय विल नॉट फॉरगेट आय विल पुट द लिंक सो तुमकां आनी हांव डेली उगडासूय करता तुमकां सो डोंट फॉरगेट टू क्लिक that link and go and comment subscribe म्हणना तुम सगळी सबस्क्राइब्ड आहाय आनी आनी जे कोण ना ते करूया सबस्क्राइब करूया इट्स गोना बी नाइस एज वेल आनी गाइस सांगिल ते भाशेन आता 3K हिट जाले न्हू बेगिनले बेगीन आमी 4K करूया कोण कमेंट घालता ती आमी सगळी सबस्क्राइबर आय नो बट चुकून उरले आसतले न्हू गाइस आलिशा कांय कळना ते एनीवेज आयज आमगेलो प्लॅन एज पस कांय ना कित्याक आमी सारके टायर्डूय हाय आनी मातशी एडिटींगूय हा बट वी वील डू समथींग तुम जाणाय गायज आमी कितें जाल्यार कोत्ताय लास्ट मिनिट ओके आनी आयज वेदरूय बरें हा दाखय तुमकां विंडी हा आमगे झाडांय दाखय तांकां हांवें झाडां गायज भायर दवरले ओके बरें दवरले एकडे दाखयतले आलिशा तुमकां ऑल्सो गायज मुगे सिस्टर इन लॉ न्हू गोंया मुगे मस्तिगे बागे बायलेन द मँगो आयस्क्रीम केलोली they also enjoyed it हांव म्हणलें तुमकां सांगतलें आनी मे बी आय मायट पुट अ पिक्चर ऑल्सो हियर नो लावा नेवान केली रे हय सो तुमकां आनी दाखयता हेंचोय मशीन आपणे सगळें गार्डन हिंगाण दवरला हेंचोय मस्तिगे गार्डन सगळें हिंगाण दवरला सो गायज चोवपा शकता काय बरी आमगेली झाडां भायल्यान दवरली नाय ती गायज न्हू भायल्यान दवरली सोमती लास्ट एश कोन जाता भायल्यान दवरली जाल्यार सोमती लास्ट गायज आनी हेंचोय कितें जालें तें सो हिंगा इतले आरसा हा न्हू मातशें काबर जाता दिसतूच पडटा एज लॉंग एज दे गेट सनलायट तेका लागून हांवें बरी दवरलें हेंचोय गायज आनी हो थिंगाय आहाय भितर आय मीन टिवीको आहाय ती गाय हय हो टिवीको आहाय ती हांवें काडलो नाय ओके टिवीको आहाय ती थिंगा दवरलें कित्याक मुखली जल्लोले न्हू आमकां सनलायट येता सो फॉर देम इट्स ओके सो गायज आमगे मेस एक्सक्यूज कोराय येते हेमदागे सुडकेस बा थिंगा आहाय हेमदागे जाले दीस थोडे उरले न्हू रे लायक वी वील टेल यू ऑल अबाउट इट लेटर कित्याक वचपा न्हू गायज तो थोडे दिसा येयलो न्हू तो रावपा आमगेर गायज हांव हांचे पत्ते येयले ओके कामाचे बसला मातशें आनी मातशी आपणा गेलो कोत्ता एडिटींग दाखयता तुमकां होचय बसोन एडिटींग कोत्ता आनी आपणा व्लॉग चोयता तेगे कोणा तेगे फेवरेट ते
आणि गायज आतां जाली 3:30 ओके आनी एक वरेश पोसतो हांव कामाचें मातशें मुगे कितें इम्पॉर्टंट काम आहा तें काम बरें कोत्तोलें आनी तें म्हणल्यार मातशें एडिटींग जातोलें कोन्न गायज आमी आयज लंचा आनी ब्रेकफास्ट एक्चुअली ब्रांच जालो तो आमी पनीर मखनी खायलें विथ पराठा ओके तें खायलां आमी आयज भैयान न्हू काल रात केलो तें बट हांव आसो नाय न्हू आमी जेवणाक गेलोलीं भायर सो आमी आतां खायलां ओके आनी गायज कितें कोत्ताय तें तुमकां आमी मागीर दाखयतलीं वी डोंट नो येट कितें आमगे सदां लास्ट मिनट प्लॅन जाताय तुमी जाणाय आमी केन्ना प्लॅन कोन्नाय सो आमी कितेंय कोत्ताय जाल्यार तुमकां दाखयतलीं ओके बट सद्या मशीन बीफ भायर काडून दवरलो आहा हांव नोको रोस्ट कोत्ता कितें तें बट आमी तुमकां दाखयतलीं ओके सो गायज फायनली आमी जाली रेडी आनी तुमी म्हणटली आमी वयताय काय मो आमी वयताय गायज नानागे थिंगा नानान म्हाका बरें व्हडलें कितें दवरलो आनी कितें तें हालींशा सांगता तुमकां गायज कांय ना व्हडलो कोत्ता ड्रामा नानान तेका दुदी झाड दवरलो हांवें दुदयाची एकू न्हू गायज 4 दवरलो हाय आमलेचे 4 वन घालतो खूंय हांव दुदी बट गायज एक पाट जावंक मागीर आमी तुमकां दाखयतलीं आनी कोणा जाय जाल्यार कलेक्ट करता हांव चित्ता हांव बेसता लास्ट टायम हांवें एकू गायलो दुदया गिवोवे एकू गायलो गाय जाल्यार रोटी दुदयाची इतुल्या दुदी जाल्ले हांव नको 4 गायल जाल्यार म्हाका दिसता हांवें गिवोवे धरया एक दुदी दिया सो गायज एवरी विका म्हाका दिसता एक दुदी तुमकां सोडटलो ओके सो ह्या पयलीं सद्या चोया नानान केसो दुदी दवरले ती दुदया झाडां आनी तुमकांय दाखोवया गायज जितले बेगीन रोयतले तितले दुदी बेगीन जातले आनी तुमकांय मेळटले ओके सो मेळया तुमकां नानागे थिंगा आनी आमचे बाबू येता गायज हमादा लेट्स गो हमादा You ready? You like pumpkin? Let's go and grab pumpkin, okay? We are going to collect pumpkin. आणि गाय चोवपा शकताय वेदर काय बरो आहा तो बरो सानी आनी बरें आहा गाय सकाळी भायर मारतालें बट आतां न्हू बरें आहा सारकें सानी सोचोया गायज मातशें वेदरूय एन्जॉय करया नानांगे थिंगया आनी आमगेलो पयलो दुदी कलेक्ट करया आनी मागीर तुमकां मुखार दाखोवया आमी वयताय कितें कोत्ताय काय ना घरा कोत्ताय बीफ कोत्ताय गायज समथींग घराको येताय गायज म्हाका घराको बीफ करूं बट एका बेश्टें घालता काना वयताय ती सांगया आलिशान दवरलो म्हाका गाय बीफ करूं जाय बट तें मागीर येन कोत्तो मुगो सोचोया गायज एशी रावंड मातली एशी भोंवया तुमकां बारीकशें कितें दाखोवपा मेळटा जाल्यार ओके वचना काय चोयत रावय सो गायज फायनली आमी पावली नानागे थिंगा आनी हो आमगे मावरो मामा आनी नाना हीचोय आहा हांव नको तुमकां दिसती पड जाल्यार आनी नानाय भायर सरता नाना कितें तें तिकी पानां गायज नाना तिकी पान घेना ही आमकां हालो म्हण नाना हॅलो बाय सो गायज हीचोय नानान आमकां तिकी पान दिले तिकी हा सॉरी गायज वयल्या फ्लायट गेलो हा आवाज येना चोय नानान तिकी पान दिले आनी नाना चोयले आसतली ती वयता ओके आनी मावरो मामा आहा तांकां वगूच जाता ती जाय तोगूच गायज आमकां रावताली आनी हिचोय गायज नानान आमकां दुदी दिले तेय तुमकां दाखयता चोवपा शकताय गायज ओके आखी दुदया झाडां 1 2 3 4 5 तरी हाय गायज हांव नको हांव खूंय रोयतली ती सो सांगिल्ले ते भाशेन हे पाटी भरपूर गायज वेजिटेबल जातले आमगेर सो गायज हांवें न्हू आख्खो वास सोयत तो गायला डिकींक सो या सारकुल्ल्या पुरो कांय जायना आहल्या पुरो एक्चुली कांय जावपा ना तो इतली व्हडली जाल नाय ती बट इतली तेंकताय चोवपा शकताय सो या सो गायज तुमी चोयला आसतले आमी आमगेले दुदी कलेक्ट केले दुदया रोपी ओके नॉट दुदी मागीर जातले सो सद्या कलेक्ट केला आनी मागीर म्हाका गायज हांव जेन्ना टायम मेळटलो न्हू तेन्ना ते हांव रोयतलो सो रोयशनी आदी म्हाका दिसता आय नीड टू कट द ग्रास तितून नाना सांगता हे म्हण रोजीचा खांदे हाय हांव न्हू आसतले कडे वाजा गायज आनी केसो आहा अशे रोपयो नाना न्हू गार्डनिंग इतुलें लायक तेगे फेवरेट तेंगे दुसरें घर आहा न्हू सो थिंग रोयत ती हाटल्यान जायते पूण हे पाटी न्हू गायज तें रोयल ना कित्याक ते कडेन जायना ओके बेश्टें कितें हातीको जाता न्हू तें रोयलां तेगे न्हू गायज हात दुखता ओके तेको जायना हातीच्यान आनी ते इतू लायक ती मसिगे डेली व्लॉग चोयत न्हू आपुणू आनी ते रान बिना चोवन ती इतू हॅप्पी जाता मसी म्हणटा बरो आत हा म्हणटा तेका रोखडें जाता म्हणटा कितें रोयल्या
आणि हे मुस्ता तेन आपण रोवन दवरलेले तो बिगान हय ओके सो ते मसिको तेन दिले कित्याक शी गेट्स व्हेरी हॅपी आमगे थिंग येता तेदोना आनी अशें न्हू की ऑन तो हांव रोयन आसतना दवरपाना रोयतलो कित्याक ते न्हू चोवपा जाय आनी ते एक वटले रोयल ना ते आणि ती येतली मागीर आमी हाडटा ते आमी पावनाय गायज तेका लागून हांव ते हाडपा वचना कित्याक ती मागीर बेजारता घरा कडेन आमी बिजी हय ते गायज न्हू एक कोडीन ते लायक जायना आय मीन एक कोडीन भोंग दोन्ना तेचे मदें येता ती उमेदीन येता आनी मागीर चल चल हय चल चल या गायज यू नो तुमी जाणाय गायज तेगे इजूय जालो आहा सो यू नो ते टू बी होम होम ऑल द टाइम ते घरा कोराप आमगे थिंग एक वीक रावन येयली ती 2 वीक्स न्हू 2 वीक्स रावली बरी 2 वीक नाजाल्यार रोखडे वचपाक वता उमेदीन येता आनी मागीर वचपाक वता आमच्या बरोबर येवपा आहलो ती ते दिसा आयल्स ऑफ वायट गेले चोय ते दिसा येवपा आहलो ती आनी गायज आतां न्हू आमी हिंगा बारीकशें शॉपिंग करता सो हिंगा नानांगे थिंगा ओके नाका मिसांग आलिशा गायज खंय आपण येना सो हांव गायज स्टोरांक वयता आनी कितें जाय तें सांग म्हाका फकत चिलीज एंड कोरिएंडर ओके गायज हांव मातशें चिलीज आनी कोरिएंडर घेता आनी येता ओके सो गायज हांव न्हू आतां हिंगा इंडियन शॉपाचेर येयलो आहा सांगिल्ले ते भाशेन गायज आमकां जाय कोरिएंडर आनी चिलीज ओके सो ह्यो दोनूय वस्तू घेता आनी चोवपा शकता गायज चिलीज बऱ्यो आहाय सारक्यो फ्रेश आहाय सारक्यो कडकडीत म्हणटाय ते भाशेन आहाय आनी आलिशा आनी हमादा गायज गाडयांक आहा तांकां आनी येवपा नाका एक्चुली पार्किंगाकूय गायज हिंगा प्रॉब्लम जाता बट दोन वस्तू न्हू त्यो झुपकोंक येता आनी हांवूय वयता सो गायज थोड्योश्यो चिलीज घेयले आनी चोया आतां कोरिएंडर हिंचो आहाय गायज गाडी आहाय बसून हांव नाका तुमी चोयलें जाल्यार आसताय न्ही म्हाका वेज कोरिएंडर सो गायज कोरिएंडर भितर आहा खंय चोया आनी गायज 2 कोरिएंडर्स फॉर 120 वीच इज गुड सो आलिशान पयलो सांगून धाडलो म्हाका £1.20 2 मेळटाय जाल्यार हाड नाजाल्यार एकू घेवन यो सो गायज 1.20 2 कोरिएंडर्स ओके नो आय एम फायन थँक्यू सो गायज आतां हांव पे करता ओके आनी मातशे वक्तान तुमकां हांव मेळटा सो गायज चोयला आसतलो तुमी हांवें चिलीज आनी कोरिएंडर घेयलो आनी आतां येयलो हांव गायज यू नो दिल्लीवाला आलिशा जाय खंय पनीर समोसा ओके सो हांव येयलो आहा गायज पनीर समोसा घेवपाक आनीक एक्चुली म्हाका नाका गायज हमादाक आनी आलिशाक जाय खंय पनीर समोसा सो चोया गायज पनीर समोसा घेता आनी गायज चोवपा शकताय यू नो हिंगा सद्दां लूट आसता जेन्ना तूं कितें घेवपा येता न्हू जायतो लोक गायज हिंगा येता सो जायतो आहाय गायज हिंगा चोवपा शकताय बरें दिसता यू नो आनी मेन थिंग गायज यू नो तेंगेलें बरें फ्रेश आसताय समोसा बा गायज गरम गरम हाडून दिताय ते तुमकां आनी मिठाई लेगून गायज न्हू तेंगेली बरी फ्रेश आसता तेका लागून न्हू आलिशा चडशें हिंगा प्रिफर करता आनी गायज हांवें न्हू म्हाका रसमलाई घेयलो आहा कित्याक न्हू म्हाकाय रूच येयली ही सामोसा खातली हांव कितें खातलो सो गायज हांवें म्हाका न्हू 2 रसमलाई घेयलो आहाय एकू खातलो गायज हांव नाका कितू खातलो न्हू बट हमादाय आहा न्हू आनी मागीर तितू मदें आलिशाय आसतली सो गायज रसमलाई घेयले हेका लागून पयलीं नाका नाका म्हणटली आनी सगळीं खावपा लागतली सो गायज आतां हांव हिंगा पे करता आनी तुमकां मातशे वक्तान मेळटा ओके सो गायज फायनली हांवें रसमलाई आनी एक सामोसा गायज घेयलो आहाय हांवें सामोसा आलिशा आनी हमादाक आनी रसमलाई सांगिल्ले ते भाशेन म्हाका घेयलो आहा बट तरी आसता गायज मागीर न्हू ती रसमलाई म्हाका मो वता हांव मागीर सगळीं खातली आमी ओके कित्याक रसमलाई गायज सगळ्यांकू लायक जाता आनी आलिशाकली फेवरेट बट चोया गायज मागीर कोण खाताय आनी कितें तें नाका नाका म्हणटाय सांगिल्ले ते भाशेन आनी मागीर सगळीं गायज लूट कोताय खावपाक गायज तुमी न्हू सोतमानपणाय हांवें सामोसा हाडले गाडयां ओके गाडयां दोत थिंगा आहा गायज येसलो अटॅक केला आलिशान आनी हमादान नायस सामोसा Yeah, lovely, very nice. यू लायक इट I'm going to get more, buy some more. गायज हमादा खंय आनी घेता खंय बट नॉट टुडे बाबा टुडे यू ऑल आर फुल नो ऑलरेडी We'll get some more. You like some more, Alicia? It's nice, man. गायज You want to buy more? Yeah, I'm gonna go buy more. गायज आतां हमादा वयता आनी हाडपा बाबा आमी लेट जातले विल बी लेट ना पनीर समोसा पनीर समोसा It's called the paneer samosa? पनीर Oh. या पनीर समोसा गायज इतू बरो लागताय फरे हांवें खायलें ना गायज खाली हमादान हांवें हाडलेले सो ओके 3 टेण खायले 3 हमादान खायले आनी हमादा खंय आनी जाय सो तो पत्त गेलो आहा आनी पनीर समोसा हाडपा
आनी मुगेलें कितें म्हणल्यार तें रसमलाई हाटल्यां गायज आहा हिंगा बुटा हांव ती तेंकां दिवपा ना. That's boring. वॉट बोरींग This is गायज awesome. ही बोरींग मुटाय न्हू दोगांय बोरींग मुटाय डायट कोताय म्हणटाय आनी मुगेलें मागीर हेका लागतलें कित्या रे Guys, तें इतू बरो लागताय समोसा. कोणे ट्राय केलं नाही जाल्यार दिल्लीवालो आसाय. ओके, देर इज वन इन साउथ हॉल ऑल्सो आय थिंक. आनी हिंगा हेस्टन हांसलो हेस्टन. ओके, आनी कोण हायलाय ते कमेंटान आमी सांगाय इतू बरो लागताय तेंगे म्हाका पनीर समोसा. म्हाका गायज तेंगेले ते पंजाबी समोसा म्हाका लायक जाताय मोटेले. मोठे बोबेश बट गायज आयज न्हू म्हाका हांव नका कितें म्हूण म्हाका एसिडिटी जालो हा आनी गायज म्हाका कांय हावपा दिसना तेका लागून गायज हांवें हायलो ना. स्पेशली समोसा मातशे ते तेला आसताय न्हू तेलान फ्राय कोताय न्हू हे हावपा दिसना पापा. हे बियर दोगपा बरी जाता तुमकडे. ते एसिडिटी काबार कोता न्हू गायज एक खंय खबर आहा बियर म्हणल्यार कितें एसिडिटी काबार कोता. हांवें तेका सांगलेलें आतां तुमी बसून हाय पयलीं समोसा हिंगा आनी मागीर या म्हणल्यार पाबा कितें हावपा या कितें जेवपा या. तेका ते लायक जाले ना तो वचपी न्हू. होय एक्चुअली गायज तेका न्हू ते लायक जाले आनी तेणें तो बरो सॉसूय खायला. हे सॉस खायना गायज म्हाका लायक तो. म्हाका तो टॅमरीन चटणी आनी ती केसो चटणी आसती गायज ती मिक्स करून खावपा म्हाका लायक जाता. कितें जालें गायज गाडी न्हू जायना यू नो. हय आनी म्हाका दोन रावपा लायला एश कोन्न हांव तेंका दोगांयकू हावयता. बरो तूं हा रे गे गो तूं हा गो मू गायज दोगांयकू हांव सर्वीस मारतलो. बट जेन्ना मुगेले रसमलाई आहात ते तो गायज तेंकां दिवपा ना तेंका लेवंटायन हातो दोगांयकू. हांव न्हू गायज आमगे द गोवन गर्ल ब्लेज तो आम ते व्लॉग चोयता ते गोंयांत. आय नो काल तर म्हाका एसोली रूच काडल्या ते चोयता ब्लेज तूं चोयत जाल्यार न्हू तूं म्हाका काल रूच काडल्या मँगोस्टीन. You remember how many we used to eat? गायज आमी गेल्लोले पाटी न्हू. बट तुमकां हांव सांगू हांव इतल्यो त्यो घेयले म्हाका दिसता न्हू सारक्यो सगल्या कोणा जाय तेंका गायज हांव तें घेवन दितालो. बट एक दीस गायज हांवें तें चाखलो ना. I think you did one. नो आय डिडंट ट्राय. आय स्वेअर बिलीव मी गायज हांवें इतल्यो घेयले तुका सांगना हूं वयत ती हिंग थांबयताली म्हाका आटेर वयता आसतना ते मँगो कितें घेया मू. The main person who showed us this was Jonal. या म्हाका पयलो सो actually मुगे I want to be भयणीगे चेड्यान honest. तेका दाखयलो ते सो तेंकाय लायक जालें. हांव नको म्हाका तें चोयनू म्हाका आय वॉज नॉट लायक नो आय डोंट वॉन्ट इट. No, but it's very but, nice. कोण हायल जाल्यार तेय सांगय आम कमेंटान लायक इतू बरो लागताय ते म्हाका ते आतां हावपा गोंय वचो जाय. पूण हिंग UK कोणे हायलाय जाल्यार आनी हाय जाल्यार म्हाका सांगाय गायज. हे पाटी ट्राय करतो हांव कित्याक नो हांव नको गायज म्हाका न्हू अनलेस एंड अंटील हांवें ट्राय केलें हांव केन्ना हांव केन्ना कितें चोयलें न्हू म्हणटा हांव नाका हें आनी केसरलें गायज यू नो. बट यू नो जेन्ना हांव ट्राय करता तेन्ना म्हाका मागीर लायक जाता. हांव मसो वचून हाडटाली. एक पाट म्हाका इंट्रोड्यूस केलें ते जोनलान तेगे भयणीगे चेड्यान. आली ट्राय दीस ओन्ली वन्स म्हणपा लागला. आवय गायज वचोन हाडप लास्टाक कळ्ळें म्हाका. हे पाटी खाता हे पाटी ट्राय करतलो. आनी होय बट गायज कोणे जरी तर हिंगा UK मँगोस्टीन हुंय चोयल्याय न्हू तेका सांगाय आनी हाडूया आनी दियाय तेका मागीर. प्लीज गायज गो एंड बाय हुंय आसूं. तुम चोयल जाल्यार लेगून ना म्हूण सांगाय चोयल ना म्हूण सांगाय ना जाल्यार हाडून दिवपा लायतलें घरा कडेन मागीर मातशें हाड गो म्हूण ना गायज हांव बेश्टी फकाणां करता. चोयल जाल्यार सांगाय कोणें हिंगा घेयल जाल्यार म्हाका दिसता आसतली हिंगा. आय एम शुअर दुसरे फ्रूट हाय जाल्यार ते आसपा जाय हेंका. सो एनीवेज आतां रावया आमी हामादाक. हामाद येयले म्हणटकीर गायज तुमकां आमी दाखयताय आमी खूंय वयताय आनी कितें तें गायज हेजे मुखार आमी कितें कोत्ताय तें तुमकां दाखयताय. सांगिल्ले ते भाशेन गायज तेणी तेंगेले पोटा केला म्हाकाय मुगेले पोटा कितें करपा जाय लायक यू नो बेश्टे स्नॅक्स खायले तेणी सामोसा. सो आमी आतां वयतलीं जेवपाक गायज. स्टार्टर हावपा नाय रे. हय जेवपा वयताय गायज आमी सोमती. आनी गायज सांगिल्ले ते भाशेन घराको बीफ पकाण दवरलें करपा उमेद ना मागीर वचोन हांव तें करतलो गायज. बट सद्या Change our plan, no? हय सद्या भायर या कितें हाया No, but आनी we change our plan of the recipe. We're not doing roast anymore. या हांव या आय नो गायज आलिशा सांगता पण आनी कितें करता तें तुमकां फाल्यां दाखयतलें कितें करता आनी तें. ओके सो फाल्यांचो ब्लॉग चोया आमगेलो. रोकडे मेळ्ळेश मरे. आवय एक वर रोकडो येयले आसा गायज. म्हाका केदो कितें ओगोत दवरले तेणी म्हाका दिसता तेन्ना केले तेन्ना केल्ले ते गरम गरम. लेट मी सी येस गायज हेय गरम गरम आहाय. सो येस गायज आतां आमी तुमकां माशक्तान मेळटाय. ओके गायज चोय आनी जाल तो आमगे डायट. हेंकां जेवण ना गायज हांव हेंक गाडयांकूच दोत्ता आनी हांव इल्लें कितें हायन येता जेयन येता दिसता म्हाका. हेंक रावयता गाडयांक रावता मगो तुमी गाडयांक. आनी गायज हामादा आनी कितें घेवन येयला आनी बटेटो पटेटो हय आनी तेका बड्या तोंडेलें दिलें तें म्हाका दिसता तोंडू खावपा आसतलें. Can I see that one? नो. I'm just showing them. Guys, येचोय दाखयत तुमकां हामादा कितें घेवन येयलें तें आनीक.
बटेटो सो ह्याचं गायज म्हाका दिसता वडा टायप कितें आसतलें मागीर हातोल कडेन येता I think you need to put it in the oven. Yeah, maybe in microwave. So, guys, you want to eat now? You can eat. Otherwise, you can eat home. Pass me that other chutney, that one. Yeah. Guys, you know, एंगेली न्हू गाडया पिकनिक चालू आहा चोवपा शकताय तो थिंगा आपल्यागे सॉस बॉस घेवन सारको हाटल्या मेजाचेर बसल्या बाबू आहा आनी हे स्टेरिंगाचेर बसून गायज सगळी पिकनिक चलता आनी हांव तेंच्या न्हू तोंडाच वयता. Who told you not to eat? I don't want to eat, as I said, म्हाका एसिडिटी जालो हा. आमी मेळटाय तुमकां माशक्तान. सो गायज फायनली आमी येयली क्वीन्स हेड पब ओके आनी लास्ट टायम गायज आमी येयल्ली ओके दाखोवया तुमकां हूंय तें ओके हेंचय ओके सो गायज फायनली आमी येयली क्वीन्स हेड पब ओके आनी चोया गायज भितोया आनी तुमकां दाखोवया पयलीं येयलो आमी आनीक पार्ट येयल्ली लास्ट टायम ओके कोण डेली चोयताय तेंकां खबर आसतली ओके एंड गायज क्वीन्स हेड पब सो या भितर आनीक चोया कित खाताय आनी कित पिताय ती काम हमादा गायज हमादा येता फाटल्यान ओडत Yeah, we go inside, no? Yeah. So guys, आता आमी न्हू पयलीं सद्या हिंगा घालताय पार्किंग ना जाल्यार रोखडी फायन पडटा हिंगा मेन थिंग इज पार्किंग गायज टेबल फॉर 3 सो गायज आमी वयताय भितर ओके आयज भायल्यान बसनाय हरशीं आमी गायज भायल्यान बसताय बट आयज भितर येयलो आहाय गायज आनी हिंगा जायतो लोक आहा फाटल्यान बसून आहा ओके सो गायज आमी बरो एक कॉर्नर दवरताय आमकां आनी फाटल्यान चोवपाक शकताय गायज जायतो लोक आहा हिंगा सो आमी बरी बसताय गायज हिंगा पिसफुली कोण लागना चोय काय बरें आहा हिंगा बसपाक या विल सीट हियर आनी गायज हिंगा स्पेस आहा आनी एक टेबल आहा बट आमी बसतली गायज हे सायडीच्यान आनी तुमकां दाखयले ते भशेन गायज भितर दाखयता पडटा ओके कितलो लोक आहा तसो जायतो लोक आहा गायज दी अदर सायड आनी म्हाका लायक जाता जेन्ना जितलो लोक आसता न्हू तितलें म्हाका बरें दिसता कित्याक न्हू बिजी आसली म्हणटरी गायज न्हू जेवण बरें आसता फ्रेश आसता ओके सो सांगिल्ले ते भाशेन गायज येस जेन्ना बिजी आसता न्हू थिंगा जेवण स्वता बरें आसता फ्रेश आसता कित्याक न्हू फास्ट फास्ट मूव जाता न्हू सो बरें सो फायनल गायज हिंगा बसताय गायज न्हू हमादा आनी आलिशा टेबलां चेंज करीताय तांकां बरें त्रास दिताय हिंग बसताय थिंग बसताय न्हू जाता आमी हिंगा बरी रिलॅक्स जाताय आनी माशक्तान तुमकां मेळटाय ओके सो गायज फायनली आमगेली फर्स्ट ऑर्डर येयली आलिशान केला आपल्याक मी एंड हमादा which beer is this one? Japanese. असा आहे गायज आयज तरी नाव येता प्रोनाउन्सिएशन करपाक काल उडदास आसला म्हाका प्रोनाउन्सिएशन येना आहलें आनी आलिशा गायज आमकां लोजें घालतले वी कांट प्रोनाउन्स द बियर बियर पिवपा सोदता आमकां प्रोनाउन्सिएशन जायना इवन हमादा his pronunciation was not that good but today I can see a sigh so cheers to all my subscribers cheers guys गायज आनी हांव चोयता कितें आहा वेगळे जायते ऑप्शन आहाय मेनू गायज बरो दिसता चोवपाक ओके आनी जायते भाशेन जेवण आहा बट गायज यू नो जेवण ऑर्डर करपाक जाय जें कितें तुका खातलो आनी तुका बरें लागता एक्चुअली समोसाचे हांव फूल जालें तें पुरो जालो आहा तेका लागून गायज तेंकां सांगितलां म्हाका जाय तें हांव ऑर्डर करतलो तेका जाय तें करतलो हमादा वील ऑर्डर वॉट एवर ही वॉन्ट्स ओके सो एनीवेज गायज आमी हिंगा बरो टायम स्पेंड करताय कितें म्हणल्यार वी आर नॉट इन रश ऑल्सो ओके सांगिल्ले ते भाशेन घरा कडेन कांय करपा नाका खाली तें बीफ आहा तेजें हांव मागीर करतलो कितना कितें आलिशान सांगिल्ले ते भाशेन चेंज नो द प्लॅन सो गायज बिफाची टेन्शन ना आलिशान प्लॅन चेंज केलो आहा सो आमी हिंगा बरो टायम स्पेंड करतली आतां आमी हाल्या ब्लॉगाचे कितें करताय ते दाखयले तुमकां बिफाचे सो हाल्याचे ब्लॉग चोया गायज येस आनी गायज तुमकां न्हू हांव थँक्यू म्हणटा आनीकदां कित्याक तुमकां लागून गायज आमी न्हू 3K हिट केले आनी गायज म्हाका न्हू 3Kचेर म्हाका थिंगा स्टार्ट जायन उरलो नाका म्हाका 3K मायज जाय सो गायज जे कोणी सबस्क्रायब केले नाय ते प्लीज गायज सबस्क्रायब करूया ओके मातशें आयलें हाडटा आलिशा मातशें खंय जाया उलोवपाक दर
ऑल्सो गायज खरें सांगो लायक 3K पॉसिबल जाला तुमकां लागून ओके जाय जाणांनी पुश केला कित्याक जाय जाणांनी म्हाका मेसेजी गायले लायक अरे मुगे गोवान करून आहलोले सबस्क्रायब Last moment, guys, तेणी subscribe बिकॉज दे केला. वॉन्टेड अस टू हॅव द 3K ऑन मसीस डॅड्स बर्थडे कळ्ळें सो हांवें म्हणलो न्हू तेका लागून जाय जाणांनी फोटो काडून धाडले लायक दॅट वी सबस्क्रायब मुगे गोवान करून आहलोले तेणें केला मुगे आनी लायक दुसरे टीव्हीचे आपण करूं ना आपण आमी वयरूय रुमाकूय टीव्ही चोयताय तेजेरूय करूं ना सो तेश करून जाय जाल्यार सबस्क्रायब केला थँक्यू गायज इट रियली मिन्स अ लॉट टू Of course, guys, कितलो तुमी सपोर्ट करताय आमकां बिकॉज तुमकां जाय आहलोले लायक म्हाका लागून की 3K जालोले ते दिसा सो थँक्यू सो मच इट रियली मिन्स अ लॉट टू आणि गायज 3Kचेर आणि गायज 3Kचेर न्हू आमगेली जर्नी काबार जायना सो जर्नी गायज मुखार वचत रावपा जाय ओके 3K सोन 4K करूया 4K सोन 5 सो मुखार वचत रावया गायज सो गायज तुमी म्हणशाय जर्नी 3Kचेर काबार जातली म्हणून ना गायज जर्नी मुखार व्हरत रावपा जाय आणि गायज हांव जाणा तुमी आमकां न्हू सपोर्ट करतली हेजे मुखारूय न्हू मुखार आमगेले सबस्क्रायबर जावपाक लायक 4K जावपाक ओके तुमी सबस्क्रायब करतले म्हणून हांव जाणा आणि जे कोणे सबस्क्रायब केले नाय गायज प्लीज सबस्क्रायब करूया आणि मेन थिंग गायज जितले तुमी सबस्क्रायब करतले तितले तुमी म्हाका सपोर्ट करतले लायक शेअर केले म्हणटरी गायज कितें जे कोणे सबस्क्रायब केले ना तोही सबस्क्रायब करतलो जे कोणे चोवूं नाय मुगे ब्लॉग तोही चोवपा पावतलो गायज तुमच्या आदारान सो म्हाका तुमगेलो हिंगा न्हू खूब सपोर्ट जाय ओके सपोर्ट म्हणल्यार कितें गायज हालीं तुमी शेअर करपा जाय तुमी दुसरे इंट्रोड्यूस करपा जाय मुगेलो चॅनल लायक मस्के ब्लॉग येताय तुमकां लायक जाताय जाल्यार तुमकां लायक जाताय जाणां गायज बट दुसऱ्यांकूय लायक जावपा जाय न्हू सो शेअर करीत रावाय इट वॉज व्हेरी इम्पॉर्टंट फॉर मी टू टेल दीस म्हाका इसरोले सांगपाक बिकॉज जाय जाणांनी सांगले ते भाशेन गोंयाय आपणे फॅमिली बस सांगून सबस्क्रायब केला लायक सगळे मेसेज घालताय वी वॉन्टेड इट टू हॅपन एंड वी आर यू आर लायक वेल डिजर्वड लायक वॉट एवर यू गॉट इज वेल डिजर्वड फॉर यू ऑल सो थँक्यू सो मच थँक्यू सो मच 3,000 म्हणल्यार आमकां 3 million फ्रॉम यू ऑनेस्टली आणि सांगितले ते भाशेन गायज मोतीन दवरया आणि आमी 4K बी बेगीन कंप्लीट करूया आणि गायज हांव आयचो ब्लॉग न्हू हांगा खबर करता कित्याक न्हू आमगे जेवण येतले आमी जेवतली हय सो हेंचे पोट सद्या फूल आहा दोगांयचे ती गायज मेनू चोयताय ते भाशेन तो आनी मेनू चोयता ते भाशेन तेगे आयज जावपाना तो चोय कित्याक पोट ऑलरेडी फूल आहा बट तरी आसतना गायज कितें खावपा जाय ओके सो आमी आतां कोत्ताय ऑर्डर कोत्ताय म्हणल्यार टायम जातलो गायज ओके सो हिंगा ब्लॉग आयचो आमी एंड कोत्ताय समजता गायज आयचो ब्लॉग आमगेलो तुमकां लायक जालो आसतो मू लायक जालो जाल्यार प्लीज लायक करे शेअर करे आनी सबस्क्रायब बी करे And don't forget to comment on that vlog. आमगेलो in description घालता हांव ओके ओके तो गिव अवे ब्लॉग आहा तो तेजेर तुमी कमेंट घालपा जाय ओके हिंगा हालींच्या डिस्क्रिप्शनाक घालतले तेजेरूय कमेंट जाय गाय आमकां तुमकां एनरोल जातलो जाल्यार गिव अवे ओके सो गायज आमी तुमकां एक मेसेज दिवपा इसरोली वी स्पोक अबाउट द गिव अवे आनी आमी सांगलोले हे व्लॉगाची एक कमेंट घालाय म्हूण ओके एंड से समथींग अबाउट मी एंड मस्ती म्हूण ओके येस प्लीज डू दॅट बट जेन्ना तुमी मेसेज एंड कोत्ताय न्हू ते दोना घालाय तुमी हुंयसून चोयताय ती लायक फ्रॉम गोवा ओ फ्रॉम बॉम्बे ओ UK म्हूण प्लीज थिंगा घालाय ओके आमकां न्हू कळटलें तुमी हुंयसून चोयताय ती आमगे व्लॉग प्लीज गायज इसरो नाकाय मेक शुअर यू पुट वेर यू आर वॉचिंग फ्रॉम Okay, thank you for watching guys. Boga sumeda tumka pale mgele new vlog and till then guys bye.